नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। शिमला मोठा ऍक्सिडेंट, 7 गाडयांच्या ऍक्सिडेंटात एकलो गेलो, 6 जखमी, एक गंभीर, एक मोटार सामकी काबार, जंक्शन घातक, सुरक्षेचेर आडनदर, ओव्हरब्रिज येना, लोकांनी आडायलो हायवे। राफाल खरेदी व्यवहारात सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकाराक क्लीन चीट, एफआयआराचो आदेश दिवपासारखे दस्तावेज ना, पुनर्विचार याचिका मारल्यो भायर, चौकीदार चोर हे वयल्यान राहुल गांधीन मागली माफी। साबरीमाला मंदिरात बायलांक प्रवेश चालूच, सुप्रीम कोर्टान केस दिली 7 जुईजांच्या खंडपीठाक, मशिदींनी मुस्लिम बायलो, पारसी बायलांच्या अग्यारी प्रवेशाचोय प्रश्न लावंक जाय तडी। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवंक सरकाराची आनीक एक नवी डेडलायन, हायकोर्टाचे अपमान याचिकेचेर जाप दितना दिली 4 डिसेंबराची नवी तारीख, प्रायोगिक तत्वाचेर मीटर बसोवपाची तयारी। राणा पर्यावरण मंत्री जावडेकरान म्हादयचे चिटयेचेर मागिल्लो 10 दिसांचो प्राज सोंपलो, चीट फाटी घेतिल्ली ना ती ना, खुलासोय ना, विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पाशेंस काडात। आणि आयतारा गोंयांत एमआरएफ सुपरक्रॉसाचो थरार, देशभरांतल्यान 100 वयर टॉप रायडर वांटेकार, अंडर 16, अंडर 12 भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या गटांत सर्त। शिमला 7 गाडयांचो ऍक्सिडेंट, एकलो गेलो, एकलो गंभीर, 6 जखमी, एका टँकराचो देवणेर वॉल्तार कंट्रोल गेलो, गाडयांक मोखीत सुटलो, एक मोटार सामकी काबार, 2 गंभीर जखमी जाल्ले, एकलो गेलो। ह्याच सुवातेर 2 दिसांत हो दुसरो ऍक्सिडेंट, कुठ्ठाळे बंद जाल्ल्यान हेवी ट्रॅफिक वाडला, ओव्हरब्रिज ना, देवणे वयल्या अशीर जंक्शन घातक जालां, ट्रॅफिक कंट्रोलाक पुलिसय ना, फुर्योज लोकांनी हायवे आडायलो। कितें तरी सोल्युशन परमनंट करचो, हे आतां डेली जर उठून अशें जावपाक लागले जाल्यार हे बरें न्ही, फाल्यां लायफ कोणाची डेंजराक पडूंक शकता न्ही। सीएम जाल्लो आतां न्यू जाल्लो आहा, कळ्ळें तुका, तेणी कितें तरी करपाचें, ह्यान पयलीं कोणीनच करूंक ना। आतां हो मेजर एक्सिडेंट जाला पळय, तुमकां आयज सिरियस इतल्या कित्याक दिसता? हेच्या पयलीं 2 दीस पयलीं हांगा एक आनी हेवी व्हेकल्स पडलेली न्हू, जेन्ना हायवे बांदला पळय आमकां अशें कळटा की हेजेर हांगा स्टे आसा म्हणून, स्टे जर ह्या ब्रिजाक स्टे आसा जाल्यार गव्हर्मेंट हायवे कशी बांदली? हायवे बांदूंक जायनासली। आनी हे मेजर आतां एक्सिडेंट जाता पळय, कितले आतां 4 वर्सां आमी भोगता, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगले, लोकल एमएलएक सांगले, कोणूच कांय इनिशिएटीव घेयना। हांगा जर हेजेर स्टे आसा, सेफ्टी मेजर्स घेवंक जाय आसले हांगासर, कसलेच सेफ्टी मेजर्स ना। जेन्ना जेन्ना मिनिस्टर सीएम जे हांगा पास जाता पळय तेन्ना हांगा परफेक्ट मनीस आसता, गाडयो सोडपाक, गाडयो व्हरपाक, लोकांची काळजी पडोंक ना। आमी एक स्टँड घेतला, आमी सीएमाक वचून मेळटले, आमचो मेमोरेंडम आमी सीएमाक दितले, आनी आमी सीएमा कडच्यान तेजेर कितें तो आमकां पॉझिटिव्ह एश्युरन्स दिता वा न दिता जाल्यार तेज्या व्यतिरिक्त तुमकां परत आमी ऑन रोड हांगा अशेंच रस्ता रोको करून दिसतले, रोड ब्लॉक करतले। ह्यो जो येदो व्हडलो ब्रिज, नॅशनल हायवे, कित्या खातीर बंद पडला हांगासर काम आमकां खबर ना, सगळीं कामां जाल्लीं आसा। हांगासर आमच्या गांवच्या लोकांक अर्दे अर्दे वर क्रॉसिंगेक लागता। I told PI to put the petrol, highway petrol here. Okay. Not throughout. Agree झाले आणि त्यांचे मी बाकी तांचे म्हणणे मी आता डेप्युटी कलेक्टर तांचे म्हणणे मी आता they say that they want a signal here. Okay. Secondly, they want this area should be marked as an accident prone zone. And thirdly, they say that speed breaker should be installed. Now these are the things I'll put up before my आता रोड क्लियर जाला। हांगसर ट्राफीक मॅक्झिमम ट्राफीक चालूच उरतले, त्या खातीर आतां DYSP हांगसर इल्लो जो रस्तो लोकांनी हाडिल्लो तांकां आतां मेळ्ळो, तेणी तांकां सांगलें जाता इतले पुलीस घालून ट्राफीक मॅनेज करता, दुसरे हायवे पेट्रोल दवरतात, पुलीस खंय 24 तास आसतले, डिजिटल सिग्नल ह्यो ज्यो सगल्यो गजाली एक्सिडेंट प्रोन
झोन डिक्लेअर करपाची नोटिफाय करपाचें तेंचें डिमांड आहा ते खंय ते डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मेळोन तेंचे डिमांड तेंचे मुखार मांडटा हे इतल्या एश्युरन्साचे हांगसर लोकांनी जो रोड ब्लॉक केल्लो तो आतां ब्लॉक काडला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. राफाल झुजारी विमानाच्या खरेदीत मोदी सरकाराक क्लीन चीट. मोठी थाकाय. खरेदी वेव्हारांत गैरवेव्हार जाला म्हण पुनर्विचार याचिका घाल्ल्यो. सुप्रीम कोर्टाच्या 3 जुईजांच्या खंडपीठान FIR करपाचो आदेश दिवपा सारखे दस्तावेज ना म्हण सांगून सगल्यो भायर मारल्यो. दुसरे वटेन चौकीदार चोर हे म्हणटा त्या वक्तव्याचेरय कोर्टान राहुल गांधीक बिनशर्त माफी घेवन सोडलो. ह्या फुडें सांबाळून तोंड उगड म्हण शिटकावणी. मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप. बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. और राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अर्जेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था. राष्ट्रहित में यह फैसला था. दुसरे वटेन चौकीदार चोर है ह्या वक्तव्याचेरूय सुप्रीम कोर्टान राहुल गांधीक बिनशर्त माफी घेवन सोडलो. ह्या फुडें सांबाळून उलोवचें म्हूण ताका शिटकावणी. Today's observations on today's order of the Honorable Supreme Court in the contempt petition against Rahul Gandhi is an indictment, is actually a slap in the face of the Congress party and its leader. So today Rahul Gandhi stands a loser not only in terms of the political arena, his credibility, which was always at a very low, today lays completely tattered, shattered. So I think there cannot be a greater insult and humiliation to a political leader rather than getting a complete rebuff from the people of the country and from the highest court of the country. Bureau report, Prudent. सबरीमाला बायला प्रवेश बंदी केस सुप्रीम कोर्टान 7 जुईजांच्या मोठ्या खंडपीठाक दिली. मशिदींनी मुस्लिम बायलो पारशी बायलांच्या अग्यारीत प्रवेशाचेर याचिकाय मोठ्या खंडपीठाक दिल्यात. सरन्यायाधीशाच्या मुखेलपणान 5 वांगडी खंडपीठान 3-8-2 निकाल दिलो. मोठे खंडपीठ निकाल दी मेरेन सबरीमालात बायलांक प्रवेश चालू. 10 ते 50 वर्सां पिरायेच्या बायलांक थंय प्रवेश नाशिल्लो. भाविकांनी देवळाची ब्लॉकेड केल्या. The Supreme Court has actually now moved this to a 7-member bench, and what I feel is that the first petitioners who had given it was given as women discrimination, whereas this is nothing to do with women discrimination, this is nothing to do with gender equality or menstruation. This is purely a custom, a ritual followed in the temple, because the temple belongs to the deity and the deity has a right. The deity is a Naishtika Brahmachari, and we believe that the deity should be left alone for following his meditation and his whatever studies what he's doing. So we women between the age of 10 to 50 don't particularly go there. Now why the court has now moved it to a 7-member bench is because they need time to review this again. They need time to investigate more into this matter, and I am very hopeful that dharma will be upheld very soon. सहकारी बँकांच्या फ्रॉड संचालकांबरोबर सेटिंग करतना खात्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट सापडटल्यार तांचेर खर कारवाय जातली. सरकार तांचे सर्टिफिकेटय रद्द करतलो म्हण सहकार मंत्री गोविंद गावडेची शिटकावणी. फोंड्या कुर्टी सहकार भवनात 66व्या सहकार सप्ताहाच्या उक्तावणाक तो उलयतालो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री, आमदार, अधिकारी, पंच, सरपंच आशिल्ले. आमी लिमिटेड फक्त कशें आसा, आमी पयशे घेवपाक, पयशे दवरपाक आनी पयशे लोन दिवपाक हाज्या पुरतोच त्या सोसायटीचो उपयोग करूंक लागला. इतको न करता दी शूड बी द प्रोड्युसींग सोसायटी. जेका आमी म्हणटाले एग्रीकल्चरांतल्यान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपी सोसायटी ज्यो आसा ह्यो तयार जावपाक जाय. पूण कोऑपरेटीव मुवमेंटाक कितें आसा, आमी पळयता सोसायटीक ना, सोसायटीचे मनीस ना, फ्रॉड क्रिमिनल केस जाता. कोण अशें केलें क्रिमिनल केस जाता, पयशे लोकांचे फ्रॉड केले ते क्रिमिनल केस.
आणि बाकीची बँकिंग नॅशनल बँकिंग काय बँकिंग कॉर्पोरेट बँकिंग पैसे दवरतात कॉर्पोरेट बँकिंग पैसे दवरताय ते आमकांच यूज करपाक मेळटा आनी आमचे पयशे आमचे कडेन वयता उरतात नाल्यार PMC बँकेची खंय पयशे ना हांव अजुनूय आयज सांगता की कोणीय जर ऑडिटर्स आसात किंवा ते आमचे एम्पॅनल ऑडिटर आसूं किंवा ते चार्टर्ड अकाउंटंट आसूं ह्या लोकांनी जर ह्या सगळ्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टराच्या भितर हातान जर हात दवरलेले आसा दे विल बी पेनलाइज्ड आणि खास करून चार्टर्ड अकाउंटंटाचे जे लायसन्स जे आसा ते कॅन्सल करपाचे सरकारान आज निर्णय घेतिल्लो आसा दे आर गॉट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेपोजिटर्स आणि जोपर्यंत हे सहकार खाते म्हजे कडेन आसतलें तोपर्यंत ह्या सगळ्यांना कोणाक सोडपाना ह्या आजचो हो सगळ्यांक मेसेज जावन कारण हे पैसे जे आसात ते कष्टकरी समाजाचे आसात आणि त्या समाजाचो कोणो ताट ठरवप हे खूब महत्वाचें आसा. सहकार सप्ताचे कार्यावळी उपरांत रवीन मुख्यमंत्री आणि मंत्र्याक घेवन पेंडिंग आशिल्ल्या सहकार खात्याच्या गेस्ट हाऊसाची पळोवणी केली. मे म्हयन्यात उक्तावण करया म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. जुनी कंप्लीट जावन उरल्या पूण ताका लागून ते पयशे फायनान्शियल हे आसा एप्रुवल ते सीएमा कडेन गेल्ले आसा. सीएमान झाला ते आपण रोखडे क्लियर करता. मे पर्यंत ही बिल्डींग कंप्लीट करूया. प्रोजेक्ट हो गेस्ट हाऊस. आतां हे गेस्ट हाऊस म्हणजे कितें आसा एक म्हणल्यार आमी भायल्यान लोक येता आनी आमी 5 स्टारान दवरता तांकां हांगा दवरात. हे रूम सगळे आसा रूम आसा रेस्टॉरंट आसा सगळे आसा आनी आपूण ती गोंयच्या टेन्युरान केल्ले हे म्हाज्या हांवें 11 मानपाक घेतली 2011 मानपाक घेतली कंप्लीट केली पूण उरल्या आसा इल्लेशे हे परीक्षे मे म्हयन्या उडोवंक म्हणून हय सांगले मे म्हयन्या उडोवंक ओके. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. म्हादयच्या विशयाचेर कर्नाटकाक दिल्ल्या चिटयेचेर खुलासो करपाक केंद्रीय मंत्री जावडेकरान दिल्लो प्राज ब्रेस्तारा सोंपलो. केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान 10 दिसांचो प्राज दिल्लो. कितें रिस्पॉन्स आयला काय म्हूण मुख्यमंत्र्यांक विचारल्यार ताणें विशय फुडें धुकल्लो. प्राज खंय आजूच सोंपला मातशें रावात मिडियाक जाप. मरे आयजूच जाता मरे आयजूच 7 वांगडा मरे मातसो राव. सपोर्ट कितें जालो कम्युनिकेशन आयज हांव कम्युनिकेशन चालू आहा म्हजें. कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाक पर्यावरण दाखल्याची गरज ना म्हूण केंद्रीय राना मंत्रालयान बावटो दाखयल्या उपरांत गोंयान खवदळ पडलो. धारवाडचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीच्या सांगण्यान सगळे करपी प्रकाश जावडेकर गोंयच्यान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ 10 नोव्हेंबराक ताका विचारपाक म्हणून गेल्ले. जावडेकरान थंय 10 दिसाचो प्राज मागून विशय धुकल्लो. म्हादयची मिटींग बरी जाली एकदम पॉझिटिव्ह. सगळे डेलिगेशन मेळ्ळे ताका आमी एक्सप्लेन केले सगळे फॅक्ट सांगले निवेदन दिलें ओके आनी त्यांनी आपूण 10 दिसाच्या भितर तुमकां पॉझिटिव्ह रिजल्ट दिता म्हणून सांगलें. ही वील रायट अ लेटर टू मी कन्सर्न विथ दॅट लेटर त्या लेटराच्या संदर्भातलो. कर्नाटकान सध्या 5 डिसेंबराच्या विधानसभा पोटवेंचणुकेचे वारे. फुटीर आमदाराच्या मतदारसंघांनी म्हादयचे वारे लागता. कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटी घेवंक जावडेकराक 10 दीस कित्याक काय म्हूण तेन्नाच प्रस्न उप्रासिल्लो. आजून चीट फाटी घेतिल्ली ना ती ना. मुख्यमंत्री उलयता ते पळयल्यार जावडेकराच्या खुलाशाची जाप सुद्दां आयिल्ली ना. डेड एंड नाशिल्ली आनी एक लायन. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत ट्युरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवंक सरकारान आनीक एक नवी डेडलायन दिल्या. गोंयच्या ट्युरिस्ट टॅक्सीक प्रायोगीक तत्वाचेर 4 डिसेंबर सावन डिजिटल मीटर बसोवंक लागतले म्हण सरकारान ब्रेस्तारा हायकोर्टाक सांगलें. गोवा ट्रॅव्हल टुरिझम संघटनेन घाल्ल्या अपमान याचिके वयल्या सुनावणे वेळार सरकारान नवी डेडलायन दिली. 2 वर्सां जालीं हायकोर्ट सरकाराचेर बडी मारून मारून टॅक्सीक मीटर बसोवन घेता. टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसयनात आनी सरकारूय तांच्या फाटल्यान लागना म्हूण निमाणे TTAGन इश्यू हायकोर्टान व्हेल्लो. जुलय सावन सरकार एक कारणां सांगून घोडे धुकलीत आसा. आदी टॅक्निकल स्पेसिफिकेशनां थारा नाशिल्ली. उपरांत सप्लायर मेळना जालो. उपरांत नव्यान टेंडरां काडली आनी आतां सगळे जावनूय मीटर बसोवंक जमना. सरकारान 16 जुलय सावन प्रायोगीक तत्वाचेर टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसयतले म्हूण सांगिल्ले. 1 ऑगस्ट सावन सगळ्या टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसोवपाचें थारिल्ले. 1 ऑगस्ट सावन 6 म्हयन्या भितर डिजिटल मीटर फिटिंगाचें काम जातलें म्हूण सरकार सांगतालो. नेमा प्रमाण नव्या परमिटांक आनी रिन्युवलांक डिजिटल मीटर सक्ती करतले म्हणून सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्ले. सरकाराच्यो डेडलायनी कागदार. सरकार हायकोर्टाकूय कोताक धरिना म्हूण TTAGन सरकारा आड हायकोर्टात अपमान याचिका घाली. ब्रेस्ताराक केस आयली तेन्ना सरकाराचे परत तेच फाटल्या पानावेल्यान फुडें सुरू
सरकार म्हणटा 4 डिसेंबर सावन प्रायोगिक तत्वाचेर टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसयतले. GPS वापरपी टॅक्सींचे लोकेशन ट्रॅक करूंक नेटवर्क आनी सॉफ्टवेअरा खातीर खंय प्रकल्पाक कळाव जालो. आतां BSNLन नेटवर्क आनी सॉफ्टवेअर दिवंक तयारी दाखयल्या म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगले. सरकाराची बाजू आयकले उपरांत हायकोर्टान 5 डिसेंबर मेरेन केस फुडें धुकल्ली. मजगतीं सरकार नव्या टॅक्सी आनी रेंट कारांक परमिटां उक्ती करून मेकळो. नव्यांक एक वेळ आसत, आदल्यांचें कितें? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. भारतीय कोस्ट गार्डा उपरांत आतां गोवा शिपयार्ड नौदळा खातीर खासा बोटी बांदतली. कोस्ट गार्डाची ऑफशोर गस्ती बोटीचे उक्तावण सुवाळ्यात रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान जाहीर केले. कोस्ट गार्डान 5 बोटींची ऑर्डर दिल्ली. तातूंतल्या ह्या तिसऱ्या बोटीचे जलावतरण ब्रेस्तारा जाले. 2020 डिफेन्स एक्सपो खंय लखनौ जातलो. पर्रीकर रक्षा मंत्री आसतना तो गोंयांत बेतलांत जाल्लो. As the third vessel of this prestigious indigenous project for 5 offshore patrol vessels for Indian Coast Guard is being launched today. I have been told that this project is one of the repeat shipbuilding order being executed by the Goa Shipyard Limited and is a validation of the confidence reposed by the Coast Guard in the indigenous shipbuilding. It is indeed a matter of pride and honor for me and my wife to be present here for the launching of this vessel. Induction of this sophisticated offshore patrol vessel will add power and might be the Indian Coast Guard and provide better peace dividend to this nation. These vessels are intended to protecting our maritime boundaries from intruders and also for rescue operation during the maritime emergencies. I am informed that the 6 OPVs built here at Goa Shipyard Limited under an earlier project are presently operational with the Indian Coast Guard. Each of these 6 OPVs were delivered ahead of schedule and have reported excellent operational performance vis-a-vis design specification. This vessel is designed to perform multifarious roles of the Indian Coast Guard at extended ranges from the coastline. The ship incorporates a high degree of automation and is also capable of embarking and operating advanced light helicopters which are under production with Mrs. Hindustan Aeronautical Limited, Bengaluru. पाळोळ्या न्हंयत एकल्यान आपल्या रिसॉर्टात वचूंक पूल बांदला म्हण बोवाळ. पूल लाकडी. नुस्तेमार नगरसेवकांनी एकठांय येवन आवाज काडूंक सुरवात केल्या. तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक आपोवन पुलाचें इन्स्पेक्शनय केलें. पूल बेकायदेशीर, कोणाचीच परवानगी ना, मोडून वडोवचो म्हण मागणी. नुस्तेकारांक खंय ताचो त्रास जाता, प्रकार कितें काय विचारूंक गेल्यार रिसॉर्टवालो खंय फोनार सुद्दां उलोवंक तयार ना. सध्या जे उबे आसा ते पालोलेम बिचार आसा आनी हो जो हे गेला आसा पळय उदक व्हांवता पळय तो एक रिवर आसा. तेणी ते वायोलेशन करून विदावट एनी परमिशन तेणी कंप्लिटली रिवर 95% रिवराचे बांबू घालून पॅक करून उडयले आसा. आनी तेणी जे पळय हे वायोलेशन केला एक सिंगल परमिशन ना, कांयच ना तेका. आनी फस्टींग म्हळ्यार तेका ते हेतूक रिवरीक हे आनी तो तोंड हेजें खाड ती उदक एकदम लोटान व्हांवपाची खाड, त्या खाडीचेर तेणी पोल घालून तेणी वस्त्या आडी वचपाक पूल बांदता. आनी इवन फिशींग चालू आसता थंय. तेणी जर अशें ब्रीज बांदून जर मदें हें केलें जाल्यार प्रॉब्लेम तो. तेका कांय एक सिंगल परमिशन ना, म्युन्सिपाल्टी ना, CRZ ना, कोणाचेच ना. कंप्लिटली वायोलेशन केलें तेणी. ती न्हंयतल्यान पळय इन्क्रोचमेंट केला, कोणी तरी हॉटेला लागून पाथवे केला, ही समती इलिगल आहा. आनी म्युन्सिपाल्टीन तेका खंयच्याय शेका जावं हुंय टेंटा परमिशन दिलो ना. म्हणटकीर डेप्युटी कलेक्टर आपयन हाडून सगळे आमी कावन्सिलर आमगे बाकीचे फिशरमॅन लोक तेका हाडून ते इन्स्पेक्शन केलें आनी ताबडतोब तेका त्या थिंगच्यान काडपा लागले. तेजेर FIR जावन तेका अरेस्ट करपा जाय, ताबडतोब अरेस्ट करपा जाय तेका. आनीक ह्या फिशरमॅनाक ज्या पळय बोटी वयता तांकां ती वाट काडून दिवची, ते ब्रीज काडून दिवची. पूण तो बांदता तेन्ना तुमी कितें ऑब्जेक्शन हाडून ते रात भितर रातचे बांदता ते कोणाक खबर ना.
सपोज हिंग तर उदक वयर मारता हे आमकां व्हडी दवरपाक लागना उदक सारकें आमकां हिंगसा व्हडी आमकां न्हंय व्हरपाक जाय कनेक्टिंग पॉयंट दर्या आनी न्हंय एक जाता कनेक्टिंग पॉयंट संगम आतां ताका आपयला हांवें आमी आनी हेंचे फिशरमॅनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांच्या वांगडा बी डिस्कस करता whether he has any permissions or what. पण टिल डेट म्युन्सिपालिटींतल्यान कांयच परमिशन बी कांय घेवना परमिशन ना कांय ना न्ही. 2016च्या लाचखोरी केशीत पणजे आल्तिनो वयल्या ITIचो निलंबीत ट्रेनर के हेनरी डॅनियलाक चडांत चड ख्यास्त दिवची म्हण मागणी. आरोपी घोळिल्लो गुन्यांवकार ताका लागून खंय सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदनामी जाता म्हण सरकारी आदोगादाचो ट्रायल कोर्टांत आर्ग्युमेंट. शुक्रारा ट्रायल कोर्ट ख्यास्त फरमायतलो. एका भुरग्याकडच्यान 1,500ची लाच घेतना हेनरीक 2016त रंगे हात धरिल्लो. ब्रेस्तारांत 14 नोव्हेंबराक चिल्ड्रन्स डे जालो. शेतां, उदकाचे झरे आनी असल्यो सैमीक गजाली सांबाळूंक जाय थंय वेस्टर्न बायपास स्टिल्टांचेर करचो म्हण चिल्ड्रन्स डे निमतान बणावलेच्या भुरग्यांनी आपले खाशेल्या पद्दतीन सद्याच्या प्लानाक विरोध केलो. गोंयभर वेगवेगळ्या संस्थांच्यो चिल्ड्रन्स डे निमतान कार्यावळी जाल्यो. That this beautiful place is Hatlam Poihani. In school you always study. Today remember this. That what is here? There is a pond there. Everything that Goro Doiro, you can see the birds there. There are fishes inside. You will be learning EVS. EVS is the right subject. You are learning this, right? It will be no more. आम्ही चोयलां. Okay. Ingani जायतो लोक आम्ही जायतो चोयलां. But after you all know, when you all get children, you will have to hunt. Often Sokko Bodal and Shepmucha Hai Kaimon. So we have brought you all here so that this becomes a memory. Kumbhubada Surka. By 2020 in January, there will be a bridge coming here. Penguin kon gele insano. Edisa gele. After you cross Margaon, tum to the side a new bridge banula choila. Te Bashing bridge astalo. And the bridge, this side is I think so चलो तुम्ही सॉफ्टली रेड करा. तो क्रिएटिविटी वर्कशॉप हांगासर घेतलो. ताच्यामध्ये कितें टॅलंट आसा हो पळयलो आनी ताच्या उपरांतूच तांच्यांनी गोमंत बालभूषण पुरस्कार जो आसा तो तांकां दिवपाचो ठरयला. खरोखरूच म्हणजे प्रत्येक भुरग्याचो जर टॅलंट पळयत तेन्ना हांवें म्हटलां की आयचे गोमंत बालभूषण हे फाल्यांचे गोमंत भूषण आनी पद्मविभूषण आसतले हे वगीच पळोवंक ना. फक्त तांकां गरज आसा ती जिद्द, चिकाटी आणि त्याच क्षेत्रात त्यांच्यानी अजूनही कामदान करपाचे, त्या क्षेत्रात त्यांच्यानी अजूनही बी चड कष्ट घेवपाची गरज आसा. आणि निश्चितच ते सगळे भुरगे जे आसा हे तितके कॅपेबल आसात आणि निश्चितच त्या फिल्डात ते आनीकूय आपलो टॅलंटान काम करतले, कष्ट करतले, जिद्द चिकाटीन फुडें पुरस्कार मेळोवपाचो तांकां निश्चितच अजूनही स्कोप आसा आणि ते मेळयतले. MRF सुपरक्रॉसाच्या 5व्या राऊंडात दवर्ले नेसाय खासा ट्रॅक तयार करून रेसिंग मोटरसायकलींचो थरार गोंयकारांक अणभवपाक मेळटलो. सर्तीत देशभरांतल्यान 100 वयर रायडर आसतले. अंडर 16 आनी अंडर 12 भुरग्यां खातीरय वेगवेगळ्या गटांत सर्त जातली. सर्ती पयलीं शेनवारा मोटरसायकलींची स्क्रुटिनी आनी प्रॅक्टीस राऊंड जातलो. आयतारा सकाळीं MRF सुपरक्रॉस सुरू जातलो. It's the 5th round of the National Supercross Championship. We are expecting about 120 to 150 participants, and we are also having the international FMX riders. There are 2 riders coming from Australia. The track is about 800 meters in length. We have 16 double jumps. We have 2 triple jumps. And there's a big from the start line to the first corner we have about more than 100 feet. Normally we have about 90 or 100 feet. Here it's more than 100 feet, which will decide who will take the whole shot. It will make racing very close and very interesting. Besides the usual classes, we are running about 8 classes, out of which 2 are foreign classes and the rest are Indian classes. The interesting part is there are 2 junior classes. One is under 12 and the other is under 16. Who ones are participating?
so far we've not received the complete list of entries, but I guess we'll have about 10 to 12 go-on riders. Venue is in Nasai, Doubly Nasai. On 17th Sunday. On 17th Sunday. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.